तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. आयज आमी पाठ 17 हिरकणी शिकुया. हांव वाचन करता, मन लावन आयकात. पाठ 17 हिरकणी. शिवाजी महाराजांच्या रायगडा सकयल एक ल्हानसो गांव आसलो. थंय एक शेतकामती रावतालो. शेतकामती म्हळ्यार शेत करपी, शेतकार. तो पावसांत शेत रोयतालो. तसोच गिमान शिवाजी महाराजांच्या सैन्यांतूय काम करतालो. तो शिवाजी कडेन कामाक आशिल्लो. ताचे बायलेचें नांव आसलें हिरकणी. ती खूब हुशार आनी कश्टी बायल आसली. घरकार झुजाक वता तेन्ना तीच शेताची लुवणी मळणी करताली. घरकार म्हळ्यार तिचो घोव. आख्खें घर सांबाळटाली. घरांतलीं सगळीं कामां करून हिरकणी सांजे वेळार दूद विकपाचें काम करताली. तिका एक 3 म्हयन्याचें भुरगें आसलें. घरकार झुजाक वतकूच भुरग्याक सांबाळूनय घरचो आख्खो वावर आनी दुदाचो धंदोय तिकाच करचो पडटालो. एका दिसा सांजे वेळार हिरकणी हेर बायलां वांगडा रायगडार दूद विकूंक गेली. त्या दिसा उमास आसली. उमाशेक वयर मळबांत चंद्र दिसना, काळोख आसता, ती उमास. आनी जेन्ना चंद्र दिसता व्हडलो तेन्ना ताका कितें म्हणटात? पुनव. पुनाव म्हणटा न्ही, पुनाव उमास. दूद विकून ती गडावेल्या बाजारांत गेली. बाजार करता करता 3 सांज जाली. तिचे वांगडा आयिल्ल्यो बायलो घरा गेल्यो. 7 वरांचेर गडाची दारां बंद करचीं असो महाराजांचो हुकूम आसलो. शिपायांनी धडाधड दारां बंद केलीं. सगळीं दारां बंद जाल्लीं पळोवन हिरकणी भियेली. तिका आपल्या भुरग्याची याद जाली. आवयचें दूद मेळ्ळें ना जाल्यार ताचें कितें जातलें? तें रातभर रडून रडून खासावीस जातलें. तिचो जीव आकूळ पिकूळ जालो. तिका रडूंक येवंक लागलें. हिरा शिपाया कडेन गेली. काकुळटेक येवन तिणें शिपायाक म्हणलें, शिपायदार, मातशें दार काड. महाराजांचो हुकूम मोडपाचें धाडस कोण करीत? शिपायान जाप दिली, ना, आतां दार उक्तें करपाक जायना. जावं रे बाबा, मातसो उपकार कर म्हजेर. इतले बेगीन दारां बंद जातलीं म्हूण म्हाका खबरच ना. मातशें दार उक्तें कर. म्हजें दुदाचें ल्हान भुरगें आसा घरांत. उपकार जायत तुजे. हिरकणीन दोळ्यांत दुकां हाडून म्हळें. ना म्हणल्यार ना. महाराजांचो हुकूम आसा तसो. आतां मात हिरकणीचेर आकांत आयलो. ती हेवटेन तेवटेन पळोवंक लागली. एक दार ओगीच धुकलून पळोवंक लागली. चुकून खंयचेंय दार उक्तें मेळत काय अशी तिका आशा दिसताली. पूण कांयच उपेग ना. काळी किट्ट रात, किर्र किर्र किडींचो आवाज आनी पानांचो सळसळ हाका लागून रात चडूच भिरांकूळ दिसताली. भिरांकूळ म्हळ्यार भयभीत. पूण हिरकणीक ताचें कांयच पडूंक नासलें. तिच्या दोळ्या मुखार येतालें फकत तिचें पाळण्यांतलें भुरगें दुदा खातीर रडून रडून खासावीस जाल्लें. तिची अवस्था पिशा भशेन जाल्ली. कितें करचें तें कळना जावन आख्खो गड ती परत परत फिरताली म्हळ्यार भोंवताली. गडाच्यो वण्टी वगीच सांसपून पळयताली. तिका कांयच येवजना जालें. निमाणें तिणें निश्चय केलो. निश्चय करप म्हणजे मना कडेन थारावप. कितेंय जावं गडावेल्यान सकयल देंवपच. तिणें पालो घट्ट खवयलो. देवाचें नांव घेतलें आनी वण्टीच्या वयल्या तोंकाक हात धरून ल्हवूच एक पांय सकयल घालो. हिरकणीची नदर सकयल गडाच्या मुळासावन गेली. आवयस, कितली खोलाय! पडल्यार एक कुस्कूट लेगीत मेळपाचें ना. देंवली जाल्यारूय भिरांत. सकयल काट्यांची गच्च झोपां. तातूंतल्यान भोंवपी जिवाणी म्हळ्यार सोरोप. पूण हिरकणीक ताची पर्वाच नासली. तिका फकत ओड लागिल्ली तिगेल्या भुरग्याची.
ती घश्टत घश्टत घट देंवपाक लागली. मदींच पांय निसरता, मदींच एक हात सुट्टा, पूण हिरा हातांत जाली ना. ती एक्का सारको देंवपाचो प्रयत्न करताली. मदींच ती सकयल पळयताली. तिचें काळीज धडधडटालें. निमाणें तिणें दोळे घट्ट धांपून घेतले आनी ती आपटत धपटत देंवंक लागली. असो बरोच वेळ गेलो. अखेरेक तिचे पांय जमनीक तेंकले. तेन्नाच ती भानार आयली. काटे खोटे जिवाणी कोणाचीच पर्वा करिनासतना ती धांवतच घरा आयली. भियेत भियेत तिणें दार उक्तें केलें आनी पळय जाल्यार तिगेलें भुरगें थंय आपलें आपूण खेळटालें. ताका उखलून तिणें घट्ट धरलें, ताच्यो पापी घेतल्यो आनी ताका दुदाक धरलें. दुसऱ्या दिसा शिवाजी महाराजाक ही खबर कळ्ळी. तांणी हिरकणीक आपोवन तिचे धिटाये खातीर तिचो भोवमान केलो. जे वटेन हिरकणी देंविल्ली थंय घटमूट बुरूज बांदलो आनी ताका हिरकणी बुरूज अशें नांव दिलें. आयकलो न्ही पाठ? आनी मराठी पिक्चर तुमी तो व्हिडियोय पळयलो आसतलो न्ही? ताचे वयल्यान ह्या पाठाचें स्पश्टीकरण तुमकां कळ्ळां आसतलें. ह्या हिरकणीन कोणाक लागून इतले प्रयत्न केले आनी कशी ती देंवली हें तुमी त्या पिक्चरान पळयलें आसतलें. आनी हो पाठ तुमकां बरे भशेन तें पिक्चरूच पळोवन समजलो आसतलो अशें हांव समजतां. आतां हो पाठ घरा बरो वाचात आनी कठीण उतरां आसा तीं शिकात. देव बरें करूं.